या रे भाई मीडिया जाय भितर हां आमकां प्रोटेक्शन मीडिया जाय भितर मीडिया जाय ना मीडिया नाल्या फाल्या सर मीडिया जाय आम्ही बसले होते मीडिया We want media. We want media. सांगता पळय ते रेकॉर्ड जाल्यार सर तो म्हणलो तुमी तुमकां रिक्वेस्ट केला मीडियाक आमकां We want media. Otherwise, tell him to come out. We'll peacefully ask him questions. म्हणजे फायली आहे म्हणून आम्ही एका लागून मीडिया जाय नाल्यार परत फायली विश्वास ना गव्हर्नमेंटाचेर अरे अंकल अरे हांव खुर्ची घालून आमी सगळे हांगा बसता खुर्च्यो नका तेका खुर्ची घालून तेका बसोनी खुर्चेचेर आमी जमनीर बसता हांगा तरी जागो बसोंक सगळ्यांक मिडिया आसा कित्याक गोंयकारांची टायमूच तो येयला मरे बसपाचो टायम येयला गोंयकारांची रस्त्यार वचपाचो 15 जाण ओके बट वी नीड अ मीडिया We need media. We need media. No, No, we need media. गोंयकारांक पळोवंक जाय गोंयकारांक पळोवंक जाय कित्याक लुबाडणूक चलता गोंयकारांची लुबाडणूक चलता एक्सट्रोजन चलता प्रिवियस एक्सपिरियन्स कितें म्हणटा की क्लोज डोर मिटिंगान फाल्यां कितें जालें तो म्हणून आतां आमी कितें केलें बोवाळ घातलो जाल्यार रेकॉर्डा तुमचे आमकां गव्हर्नमेंटाचेर आज परिस्थिती आमकां विश्वास ना आमकां यू अलाव वन पर्सन फ्रॉम देट एक आमी काडू साहेब आमी काडपाक मिडिया लिपोवपाचें कितें ना काय नाही उलोवपाचें अरे मिडियाचे what is question what is being answered let people know see This is not our गोंयकारांचो प्रश्न आहा गोंयकारांक पळोवंक जाय बाबा कित्याक ही लुबाडणूक चल्ल्या लायट आसा पळय ही प्रत्येक गोंयकाराक इम्पॉर्टंट लायटीचे इश्यू जाले पळय हे प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक इम्पॉर्टंट आता ते सिम्बॉलिकली दे रिप्रेझेंटिंग ऑल सिम्बॉलिकली ऑल गोवन शुड नो कितें चल्लां तें तुम्ही हांगा लायला पिनल चार्जीस कितले 580 हांगा डायरेक्ट तुम्ही 4000 लायल्या तो कोणाक वयता तेका विचारू नाका मिडिया जाय फुडें गोंयांत कळपाक जाय मरे सुदीन ढवळीकर आपल्या चेड्याक बसोवपाक हे सगळो फोंड्याची तयारी काय शिरोड्याची तयारी ती कळना का 919 बिलाचेर 580 पिनल चार्जीस आणि हे पळय हांगा which is about 40% or 50% nearly 4688 आणि 3864 पिनल चार्जीस what is something stupidity see this is all across Ayla see 64 I mean the questions which are and the simple thing what we want to ask is something that let people of Goa know media is the pillar of democracy they are only going to say whatever hear us and get people will come to know कितें जाय लोकांक कळपाक जाय कितें चल्ला तें इश्यू कितें आसा एनीथिंग सर ट्रान्सपरन्सी इज नो पळय आतां आमी media now it has been made very clear that media can record whatever that is there as long as it is not something that we are abusing it. Right. We are only asking questions which needs answer. Government is abusing us, but we will not abuse him. Government has become abusive सारखो जाला म्हणजे दीस रात लोकांक काबार करपाची परिस्थिती जाल्या. आज गोंयकारांक पळोवंक जाय कितें चल्लां तें तेका लागून आमकां मिडिया जाय तुम्ही सांगात भितर घेतात काय ना ते आमकां आयज आतां हांगा येता तेन्ना आमचें लायट ना you can't provide electricity on time but you are charging bills and penal charges. You don't want media to know and people to know what is happening. तुम्ही सांगात न्हू तुमकां स्मार्ट मीटर हाडून जाय लोकांक सांगणूक करूंक जाय कितें सांगात कितें चल्लां तुम्ही सामके राईट सर कित्याक वळून दिला मीडिया कित्याक Sir, we are wasting time. We are wasting your time also. Sir, Please, no. media is one of the pillars. Transparency तुमची Please. please किती घातले. You don't want transparency. No, you don't want transparency. silent. I will say you don't want transparency. ते बिल You don't want transparency. You don't want transparency. So let the media come in. Let there be transparency. सगळ्यांक कळाली. This is democracy. This is democracy. We are not in North Korea. फाल्यां म्हणजे तुमचे फायले बी नाप कितें आमी. This is representative of all words. They are celebrating 12 years of Narendra Modi. ये celebration. censorship आहे का तो मीडिया केन्ना ताणे 4999 days and media मागीर केन्ना celebration. पंदर नाही लिया. अरे ऐसा कैसे होगा? This is already going on. Sir, this is already going on. मोदी भी see we are in a मीडिया फेस करपा भिता म्हणून we are in a democracy you can't suppress the freedom of the people to expression you can't suppress questions which are going to be asked are pertaining to Government by the people for the people. why is media not part of it why should they not be part of and why are you silent it
And why we should not be a part of the protest? Why don't you make it open? What we are asking is something people want to know. You don't want people to know. तुम्ही सांगले मग त्याचं करेक्ट असाल सारखे विल वर्क आउट तुमचे सगळे सारखे बाबा तू इचरो नाही एकदा तू हांगा बेस्ट आमचं नाही, टाइम चल. भितर आम्ही वयता भितर ना भायर वयता सांग चालू दोन आले मीडिया कित्याक भिता एक तर भितर आले पणजे पुलीस हय. एक कितें करा चला दोन्ही दादा आझाद माहिती खंय तरी व्हरोन बसया We are peacefully asking. We are not creating any problem. What is the problem? Everything will be peaceful. ट्रान्सपरन्सी घराने एक एसी You are working for the government. It's your duty to explain to the people. सगळ्यांना दिला नो चल 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 वर आम्ही बाबा विचार नाही हो भाई प्लीज प्लीज सगळे भाव इथले दे मातशे विचार आमका 10 मिनिट जाय जो विजिट टाइम जाता फाटल्या दारांसून तो नाच जाणार By now we are finished. हे गोयकाराक 97 हे एक्सटॉर्शन किती ते कळोंक जाय आमका न्हू इकॉनॉमी पेनल चार्जेस 4000 3000 रुपये ते कळोंक जाय आमका 927 to 4000 आणि गोयकारांनी आज डोळे उगडात लाचार जाऊ नका डोळे उगडात हे सरकारान तुमका लाचार केला तुम्ही डोळे उगडात आज जर तुम्ही आवाज उगडायचे नानून नाल्या मागीर फुडले पिढी भीक मागपाय पाळी येतली पेट्रोल चालू करा 1000 to 5000 झाला एकू दिसली फिमेल चार्ज 5200 रुपये सर हे तुमका यायला असेल घरा चेक केला बिल होय ताका 960 नॉर्मल बिल ते घरा कितें सगळं केला गृह आधाराचे 1500 दिता मारते आणि हांगा डायरेक्ट 3 घेता सर मी सांगू भितर येऊन सांगूया तांका हे पळय हे पळय तुम्ही या सर आम्ही काहीच ना करीना पीसफुल प्रोटेस्ट सपोज जर गोयकारांक जर जाय हवे बिल येले नाल्यार एक काम करात केरोसिनाचे दिवे पेट्रोल मार्क्स बी कितें भायर काढून रावतो रात तर तीच पाळी येतली आमच्या गोयकारांचे येता हेच्या पुढे काय मिळणार ते केरोसिन बंद केलं काम काय कोणते पटेचे पटवले हय दादा टेलवे मार्क झाला But then Amit sir, do you want this office then? Do you want such a big office? आमका तरी पेट्रोल लागला आणि रात्री हे सगळे ऑफिस हे सगळे एसीत घुसला. यांका कोण चल म्हणून बाहेर राहतात. लोकांना कळून जाय गोयकारांक कळून जाय तुम्ही लुबाडून चालले सगळे मीडिया घ्या तुम्ही बोलला होता आमचे बरे तुम्ही कॅमेरा घेऊन भितर पाहा पहिले फाटल्यान आम्ही पावले बाबा बस 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 तुझे घे सॉरी प्लीज भेटले ना पहिले सर आता वन नारायण विवाह म्हणतात बिल आता लास्ट बिल इज ऑफ 919.54 His current bill has jumped to 5,000 based on penal charges. So that means that smart meter is whatever, however that is being calculated. Now this is going to be fate of every goer. I want to question you first. How is this going to be dealt with by people? हे कशें करप हँडल आणि हे पिनल चार्जेस म्हणून जे आसा आता ते एक विषय आणि ताजो जो 100 युनिट्साचे ते विचार But it's all connected, sir. एकूच दाखवूया न्ही. ना एक क्वेश्चनाचे आन्सर मागीर ताका सब क्वेश्चन करू पहिले तुका टाइम दिता तू ताका ही विल आन्सर अमित पाटकर बाबान म्हाका अमित पालेकर बाबान म्हाका 2 बिलां दिल्या. This is a bill of a consumer by name of नारायण हलमलकर. एक बिलान अमाउंट जो आसा 919 आणि दुसऱ्या बिलान जो अमाउंट आसा इट इज 4688. बोथ बिल्स आर जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. हातून कितें जालां की हाजो जो लोड आसा सँक्शन लोड इट इज 0.94 आणि जाजो जो एक्चुअल लोड आता जाला इट इज 2.07 म्हणजे जाजो सँक्शन लोड जितलो आशिल्लो ताज्या पूण ताणें ऑलमोस्ट 2 टायम्स ताजो लोड इन्क्रीज जाला. सो हातून कितें जाता की whenever a consumer's load is increased, the department is imposing a penalty.
Now this penalty is not proposed by the department. Now there is something called the Joint Electricity Regulatory Commission, which frames regulations for the department. For the Department of Goa, that is Electricity Department, and Department of other union territories. So they have given us a formula. Ki if the sanctioned load is X, and if the actual load is Y. Speaking Konkani. होय, सो एक्चुअल लोड तर आसा, याच बिलाचे एक्झाम्पल दिता हांव. एक्चुअल जो लो आसा, जो सँक्शन लोड आसा तो 0.94 आसा आणि तो पावला 2.07, म्हणजे ताजो सँक्शन लोडा पेक्षा ऑलमोस्ट डबल लोड जाला. देन तांच्यांनी आमकां एक फॉर्म्युला दिला, त्या प्रमाणे आमकां तांकां पिनल चार्जीस घालचे पडटा, म्हणजे फायन घालची पडटा. आणि ह्या बिलानूच तें दाखयलां, पिनल चार्जीस फॉर डिमांड चार्जीस ताका 37 रुपीज आयला. सॉरी, पिनल चार्जीस फॉर डिमांड चार्जीस ताका 80 रुपीज आयला, आणि पिनल चार्जीस फॉर एनर्जी चार्जीस ताका आयला 3864. आणि हे दोन पिनल चार्जीसा खातीर ताचे बिल जे नॉर्मली 919 येताले ते आयला 4688. आता हातून आनी एकूच रिजन आसा बिल वाडपाक. इतले बिल वाडचे ना. जे पयले बिल आयला ते ताका आयला फक्त 20 दिसां, आणि हे जे दुसरे बिल आयला ताका दॅट इज फॉर 33 days. So there are two reasons why this bill has increased. One, of course, because of the penal charges that has been imposed. But second, the reason for the bill to increase is पहिले bill फक्त 20 दिसाचे आसा आणि दुसरे bill आसा ते 33 दिसाचे. 13 दिसाचो डिफरन्स. 13 दिसाचे 13 दिसाचो डिफरन्स आणि 1000चे बिल येयला आणि दुसरे बिल येयला तेका 5000चे. पेनल्टी. But the penalty हांव सांगता न्ही. जे पहिले बिल आयला तुम्ही सारखे म्हणिल्ल्या प्रमाणे 919 म्हणजे 1000 धरया. दुसरे बिल आयला ताका 4688 म्हणजे 4700 धरया. आणि हातूंचे ताका जवळ जवळ 4000 फायन आसा. फायन फायन पेनल्टी तेजे तो लोड आसा पळय ना ताका सोपोनी मास्टर हांव. सो आणि युनिट्स जे आसा फॉर 20 दीस ते आसा ताजे 223, आणि हांगा ताजे युनिट्स ऑलमोस्ट डबल जाल्या. For 33 days, it is 561. Now you can ask me your second question. First question, 20 दिसाचे बिल कित्याक? 30 दिसान कित्याक घेवना बिल ते? Normal billing cycle is 30 days. Yes. Is it whose fault? Has he given a meter reading? No. आम्ही स्मार्ट मीटर घालून 30 दिसांनी जर रिडिंग करू ना मिटर रिडरान आणि 30 दिसांनी बिलिंग करू ना जाल्यार why should he be overburdened with that added usage See. for 33 days? As per all the regulations in force, a normal billing period has to be 1 month. म्हणजे 30 दिस. Correct. ते 30 दिसाचे 31 दिस जातात, 32 दिस जातात. So this bill that has been there here, it is for 33 days. That is a correct. This bill is for a period which is less than 33 days, which is not an issue. The regulation says that we have to bill a consumer at least once in a month. I can bill him for more period. I can bill him for a lesser period. Lesser period म्हणजे 20 दिसाचे ताका 20 दिसाचे बिल येतले. आम्ही ताका 20 दीस सांगा म्हणून ताका 30 दिसाचे बिल घालचे ना. पण ताजे 20 दिसाचे हांगा बिल जाला म्हणून हांगा ताजे 30 दिसाक हे जर 30 दिसांनी केल्ले हय. जाल्यार his unit should have been distributed here न्ही, it would have gone here. No. In this 33 days period his units which are consumed are higher than that. No. Secondly, what happens is हो एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न तुमकां म्हणटा हे लोकांक तुम्ही सेन्सिटायज केल्ले लोड आसा असो तुम्ही इन्क्रीज करून घेवचो पडटलो सांगले तुम्ही. फक्त एडवर्टायज केले स्मार्ट मिटराची फाटल्यान. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली ती फक्त स्मार्ट मीटर घेवचे पडटले एज पर रेग्युलेशन घालचे पडटले. मान्य करता सगळे तुमचे घालचे पडटले एज पर. प्रश्न हो आसा की आज गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीन हरशी म्हणून अनाडी समजल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोंयकारांक अनाडीच समजता अशें समजून जर तुम्ही जर लोकांक सांगिल्लें की तुमचो लोड सँक्शन 1000 इतलोच आसा वो वाडोवन घे नाल्यार हे पेनल चार्जीस पडटले म्हणून. आतां इमॅजीन करा हाजो 15000 पगार आसा आनी एवरेज पगार गोंयांत 15000 आसा. आज ते 5000 तो भरीत जाल्यार न्ही ताका म्हयनोभर जेवणाचेर कॉम्प्रोमायज करची पडटली, भुरग्याच्या फीचेर कॉम्प्रोमायज करची पडटली. कारण हीज प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 1000 रुपया. 1500 जाता आसतले आज ताजे 5000 जाला. फॉर हुज फॉल्ट? यू शुड हॅव यू सेन्सिटायज. तुम्ही लोकांक सांगले, पब्लिक नोटीस काढली, पब्लिकेशन केले सांगपाक. You should give me time to answer it. This is a good question. Is asked whose fault? Now I'll tell you whose fault it is. Surely. Yeah. Now, this process about asking the consumer to increase their load was started a long time ago, much before we started penalizing them. Okay? लोकांक सांगिल्ले लोकांक सांगिल्लें खंय कशें? या
आमचे एई कॉम्स जे असता दर सब डिव्हिजनांनी तांच्यांनी तांकां लेटरा पसून बरयलें. तुमच्या स्टेशनारूच येई नसता प्लीज डोंट गिव्ह एनी कितें उलोवं नाका. कोणाक लेटर आयल्या? प्रूफ दिया सर. This was the last resort when we decided to go for penalty. When was it decided? So, when was it decided that you will penalize people? आणि लेटर कोणाक दिले? 1-2-4 लेटर केन्ना तरी तुम्ही चिंतला आसतलो आमी पेनलाइज करता म्हणून सर. When did you decide? Okay, we are going to penalize the लेटर public. खंय कोणाक लेटर? This issue, the letters have already been issued. No. Sir, this is not answer. Please, sir, this is not answer. You have to allow me to complete. No? Sir, this is not answer now. How you are Adamant on saying? saying that letters have been issued. Who has received the letter? चड पयस वच्चे न्ही सर, चड पयस वच्चे न्ही. हाका लेटर इश्यू जाला. हाजे ही इज द आसा एग्जांपल. तो लेटर येयला रे? हरमलकर आसा. So I have So to. हाका कित्याक घेवना सर लेटर? Because you found discrepancies in his bill higher than his sanction load he is using. Yes. He has been doing it for last 1 or 2 years maybe. They must be doing it from day one also. Day one. Yeah, also. also. Did you ever issue letter to him? हां साहेब तुका मेळा कितें? ना मागीर सर बाकीच्यांचे सोडा सर. ताका आयला खंय? ताका देवना न्ही. warnings have been issued to the consumer. तुजी कॅपॅसिटी आहा 5000 भरपाचें बिल म्हयन्याच्या म्हयन्याक. Sir, is it imposing? Is it forceful impose? It is not a forceful. So your Of example course, is sir. right. Is it a forceful impose? Just because we are sitting and taking everything. No, if you are not allowing me to answer, then this press conference is of no use. No, sir. Sir, we are not convinced with your answer. If you are, Sir, we are not convinced with your answer. if you are सर तुमका प्रश्न केला If you, तुम्ही उत्तर दिलं ताका yes, answer द्या. we have to answer, sir. If you are not convinced with the answer, we will re-question you. Answer कर, but गोयकार पिशे म्हणून सोद म्हणा. RS, very good, excellent. this is a public notice that we had issued. The public notice was issued in all the newspapers. माझी डेटो असतली. तू आता लेटर इश्यू केल्या म्हणटा. आता तू म्हणटा Now you are saying now. घुसपोवपाक गेला ना. If you don't answer, you can go. कितें उलयता? फोटो नाका लोकांक. तुम्ही म्हणले लेटर इश्यू केला म्हणून आता तू पब्लिक नोटीस I'm making it very clear, boss. If you are here to make noise, and if you are not ready to listen to what I am going to say, then this press conference is of no use. Say, शांती you नाही. cannot- लेटरा म्हणटा. have to give us- Ethics म्हणजे कितें सर? He is responsible for it. You are liable to answer. I'm answering. You're not allowing me to answer. The answer has to be rational. The answer has to be rational. तू आवाज सोडू नका. You are a government servant. Don't behave like my boss. तू आवाज सोडू नका. You have to allow me to answer. आम्ही सर भाड्यात पडून ना आवाज सोडता. I am giving time. I'm not running away from But you are not doing a Sir, you are not allowing me to answer. अरे तू आता लेटर दिल्या. Who did you get letters to answer? You are not giving me Hey, letters to hey, answer. hey, Second question, विचारा मला. Second question, विचारा मला. Answer करता हूं. Okay, let him answer. आन्सर करता आणि माझ्या पयली एक मिनिट सॉफ्टली विचारया. चल आता गोंयकारांनी भाषा सॉफ्ट कोणा उचू मेजाच्या आता आन्सरूच ना न्ही आमकां आमकां सवय ना. आमकां वाज येलो सॉफ्ट करून. तुम्ही सांगले लेटर इश्यू केला म्हणून ही हॅज बीन डिफॉल्टिंग म्हणटा तुम्ही न्ही. आता ताका तुम्ही लेटर इश्यू केला तो हांगा आसा ताका लेटर मेळना. आणि अशा गोंयकारांक कितल्याशाच लोकांक ही परिस्थिती आसतली जाल्या हांगा लक्झरी नीती. सर इट इज नीड टुडे. नाव क्वेश्चन इज तुम्ही म्हणले लेटर इश्यू केला जाल्यार एकूच कंज्युमर जो हांगा आसा एज एन एक्झाम्पल ताका लेटर येवंक ना. आज ताजे बिल हॅज बिकम 5 times सर. इट इज नॉट जस्ट 500 रुपीज मोर. ताची कॅपॅसिटी ना ते 5000 भरपाची. आणि ही परिस्थिती गोंयकारांची आसल्यान प्रॉबब्ली ताजे कॉन्टॅक्ट आसा म्हणटा हांगा आसा. खंयचो दारबांदोडा काणकोणचो आनी खंयचो जो मनीस आसा ताका सपोर्ट ना जो हांगा पणजे येवपाक परते 100 रुपया कित्याक मोडू काय म्हणून विचार करतलो. ताजी परिस्थिती कितें जातली सर? ही शूड हॅव बीन सेन्सिटायज न्ही की लोकांक अशें आसा हें करून घ्या म्हणून तुमी. ही इज नॉट कन्ज्युमींग मोर. हे बील ताजें जावन 1200-1300 जातलें इफ ही हॅड एक्चुअली डन दीस.
he is also ignorant because he's never been made aware. And penalty This is is more not than the duty, consumption sir. of energy. Penalty is more than the consumption of Correct. energy. Penalty is 4 times. 4 times. 4 times. So how fair it is? It's not unfair Penalty completely. is penalty. But not Yeah, No, but but you cannot how- penalize a person for Penalty doing for it. utilizing now- something which is Now- necessary. now Increase can of I- load has to be no, done. no, But can I answer this? just can't now? put 1 lakh rupees. Again, you are not giving me a chance. Answer, Wait, everybody. Let him finish. Answer, Yoni. You have put a question, no? I'm answering. It is a responsibility of the customer to ensure that whatever is his load, he has to get that load sanctioned. Very simple. तुका सँक्शन ह्या बिला प्रमाणे तुजो लोड आशिल्लो 0.94. अमित बाब सांगता तसो maybe he has put an additional AC or 2 ACs or he has increased his appliances in the house. ताजे खातीर ताजो लोड डबला पडून चड जालो. In that case, it was his responsibility to increase the load, which he has not done. तुमचे क्वेश्चन कितें की have we sensitized the customer about this One penalty? question. Second question. Softly So, I'm विचार. answering तुम्ही this सांगले now. letter धाडला म्हणून. Can you show one letter issued to him? Yes. So now what has happened is, I am not making a general statement that we have issued letters to all the consumers. But listen. I'm completely- Not for one individual. Yes, it is basically every subdivision is got an AECOM. Okay, there is an assistant engineer commercial. They have issued letters to the consumers. No. Not listen. See, again, let me talk. दिली. So these letters have been issued, and they have been issued because I have copies it down. Right now they might not be available with me, but I'll give it to you by taking it from the subdivisions, asking the consumer to increase. And this exercise is not happened now. This exercise is happening for a continuous process. जशें आमी कंज्युमराक सांगता बिल पे कर म्हणून तशेंच आमी कंज्युमराक लोड वाडय म्हणून सांगता. And one notice which has been shown now, it's a public notice which was also introduced in the press. So even after that, when the consumer has not increased the load, these fines have been imposed. And this is as per the regulation. So it is not that Electricity Department has proposed this. The Joint Electricity Regulatory Commission, who is a commission to frame regulations for the DISCOMs, they have come up with this regulation. They have come up with the formula on which the fine has to be done. What formula Electricity Department also need. आम्ही तोच फॉर्म्युला फॉलो करता. आता तो आम्ही हे फॉलो करून नाशिल्ले. Then we will be asked by the regulator, why aren't you penalizing the consumer? Because it is a loss to the DISCOM and the loss to the state. Because what happens is, जेन्ना consumer एक load declare करता, we are building an infrastructure for that load. तुझो load जेन्ना वाडटा, what is the implication of this load increase? Our lines are getting loaded, our transformers are getting loaded. And how is this affecting the consumers? Again, when our lines get loaded, our transformers get loaded, the voltage reduces. अंजुनासाठी कित्याक परमिशन दिला तुम्ही तर तशाले न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालपाची नव्या बिल्डरांक चालू जा, मेगा बंद project करपाची, चालू जा, येवपाचीच बंद न्ही. करा. नवे ट्रान्सफॉर्मर So, घ्या. small question to you. Small question. You said the consumer should increase their load if they are समज त्यांचे consumption चड आसल्या. But tell me, any random person कोणाक खबर आसा कितले केवी यूज करता ते घरा कितले आम्ही technical न्हू मरे. आम्ही technical दुसरी गजाल, knowledge. selective notices were issued. He has not been issued. So what is his fault? सिलेक्टिव्ह कोणाक दिवंक ना, नोटीसी सर कोणाक दिवंक ना. तो म्हणता आम्ही धाडल्या. ना बिलां हाडत ते धाडाप न्हू. लोकांक पिशेन काडपाची गजाली ह्यो. ताणे कितें करप? The consumption data, load data is with you. You should have increased that load. And one more thing, So, why not? No, If you- Sir, if how you- does someone He has asked a question, I'll reply. He's asked a question. See, basically, sir, आता तुम्ही There सगळ्या is म्हणता. a procedure for Fixed. increase in load. The consumer has to apply for increase of But load. He has to pay a certain fee, which is the security deposited for the increase of that particular load, and then we approve it. सांगपाचें म्हणल्यार this entire system is now online. हातून तुका कस्टमराक कसलोच त्रास ना. कस्टमरान ऑनलायन आमच्या वेबसायटीर वचून अप्लाय करपाचें. He has to आता for this consumer. सर तेका लागून लोकांक टायम तरी दी न्हू सर. Point 81 येता आन्सर करता तुजें. From point 81 to 2 ताणें वचून आमच्या ऑनलायन वेबसायटीर अप्लाय केलें. A small fee is there which he has to pay as security deposit.
the load height, I believe. So what? How much small fee? Maybe 30,000 or But- 3 but- No. For this, We are getting 3 times more the than data- one bill. exactly. So Sir, the fine is First much. other The person. fine is much more. So you are penalizing, you are harassing the You are consumer. harassing the We are not number harassing of the people. consumer. Again, I am Sir, telling this is you. harassment. This is totally harassment, sir. Consumer is not aware how much is consuming. Sir, this is total harassment. लोड कितला होतो? सर एक काम कर सर हे रोल बॅक करा तुमची पेनल्टी बेगिना आधी आणि आमकां 3 महिने दिया लोकांक लेटर कर आम्ही वी विल थिंक अबाउट इट. फाल्यां last day. आता सर रोल बॅक त्याचे ऍक्च्युअल कन्झम्पशन इज 544 रुपीज and his actual bill is 4688. Good afternoon. Now, selectively notices have gone. Selectively people are not aware की हे अशा झाला म्हणून. Now, person like him whose energy charges are in the range of 1,000 rupees, he can't afford to pay this 5,000 as a penalty charges. What we are demanding is that since people are not aware, the governments are not aware, and why should they be penalized without being made aware, sensitized? Right. Because notices have been issued to certain people. Person like him, this will go recurring. फुडल्या हे 5,000 तो भरूंक पावतो ना, फुडल्या म्हयन्याक ताजे हे चार्जेस एरियस धरून ताजे 10,000 जातले and this will continue till it goes to a disconnection stage. Smart meters is something that is why we were opposing it, where people are लोकांक कळना म्हणून ते. See, not everybody is tech savvy, not everybody is aware of these changes. In fact, म्हज्या सारको शिकयल्लो मनीस बुर म्हणत तुमी सर म्हाका जर म्हणटा जाल्यार पण I am not aware Even me. that this was there. Nobody's aware. Even me. I have stopped reading newspapers because the newspapers are also getting, Garbage. in a stage where we are not willing to read newspapers. जग मारू म्हणून कितें ते हांचे कडल्यान आमकां कळटा कितें येता ते. एक 4 न्यूजपेपर सोडलेले तातूंत जर येवंक ना जाल्यार आमी पळयना ते. परिस्थिती अशी आसा सर की म्हाका एक शिकिल्ल्या मनशाक जर हें खबर ना की अशें आमी करूंक जाय आशिल्लें म्हणून जाल्यार ताका बाबड्याक जो हू इज नॉट इवन पे हू हॅज नॉट डिफॉल्टर ऑफ हिज बिल. He has paid it on time, but today he cannot afford to pay this. So our demand to you is that, and this would be coming from all of Goa, janka ही बिलां येतली की just waive off these charges for some time. Let people be sensitized. 1-2 महिने दी आणि मागीर तुम्ही जर लोक ते करना जाल्यार मागीर करा penal charges as per regulations in force. You And send it to every department of which is close by. put Don't this send to it the to government. media I know for you may one not be hour. authorized to do That this, is but going to just the put this to the basic- government and because- करून हे रोल बॅक कर सर आणि 3 महिने दिया लोकांक पंचायतीक लेटर Your would have done the officers awareness. should help the consumers instead of Amit penalizing sir, them. Assist them to He's do giving that. them information. Still we are having power cut. Still we'll have power cut. In spite of all this exercise, May we'll महिन्यात still have सगळ्यांचं power power cut. What cut. is the point? It's for the आपकी builder. May They are building महिन्यात infrastructure for the power builder cut. community. Yeah, So they need. they time should to be get- accommodated. सर आमची मागणी इतकी धा एक पेनल्टी तुम्ही घातल्या पळय ती रोल बॅक करा आणि लोकांक 3 महिने दिया अवेअरनेस करा आणि लोकांक 3 महिने टाइम दिया पण वाढून जाय तांकां वाडून दी मागीर लोड तेजो And as per law, पंचायतीक you are नोटीस supposed काढा to अवेअरनेस करपाक सर हेच्या अवेअरनेस तुमच्या बिलांक एक नोटीस धाडात पंचायतीक आणि परमिशन दिवं नाका म्हणून सांगा. आणि बिलाकडे एक notice आहे, 49 You that. put a moratorium on giving Make them connections. You put a तुम्ही moratorium. तुम्ही कितें करता म्हाका सजा जाल्यार सांगितलं वर्तान फाशीक लायता अशी गजाली चलना ह्यो And when you give a This will go when recurring. you impose For a power person cut, like you are him. supposed to notify the consumers in advance. Do you notify? Yes. Take an acknowledgement. Take an We acknowledement. don't get पेपरान notification. घातलें. We don't get any पेपर notification. कोण वाचता? We don't get any. So that's why We don't get any SMS. We don't get notification. ऑफिसार We have to be पेपर penalized. दाखय सर आमकां तुमच्याकडे हांगा ऑफिसान पेपर आसता सर तुम्ही बिलां धाडटात Month of न्हू. May You we were you dying attach one with no circular. electricity. Month of May we were dying with no electricity. You have every right in democracy to come and talk, ask clarification, whatever is happening. That you don't have to tell us. We know. We are well aware. This is why we are here. मध्ये असे बोलू नका. Don't come like this. You have come for clarification. You are not doing a favor for us. I will give clarification. So you, whatever you have, your doubts, I am here to clear and give you clarification. And please don't interrupt us when we talk. Second, We have बरं been sir. when I said you have every right to come and ask clarification, we are supposed to answer you and to all the public. Second thing is, it is a responsibility of every individual or consumer to comply to certain rules, regulations and guidelines. Now, Amit Bapan सांगले की they defaulter no, they are defaulter for so many years. I have not finished. Let me talk. Then you oppose. You talk anything. Now there is one section which will maybe 50,000 people. There are 7 lakh people on one side. These 7 lakh people have given the correct sanction load and are paying proper money, and they are compensating for these defaulters who have not given the correct sanction load.
So now you tell me, just because a section of group of people got penalty, Just just imagine this everybody- section of Majority of not section of majority. people. I will give you the data. You ask on under RTI how many people have got. Don't say like that. You ask data. But how you are penalizing, sir? I am giving like all explanation. You are not allowing me. Please Sir, allow you me. have- Then you talk. You should understand also what Are we you are a doing. PIO? Shit. Yes. So it is a responsibility of everyone to comply. Ignorance of law is not an excuse. Everybody should know the rules, regulations, Sir, आमच्या इथून म्हणणं guidelines. आहे, 3 महिने Wait, road wait, tax wait. लागते penalty. Wait. Now this we had putting this penalty some 2 or 3 years back because of the big issue in the assembly. We give notices, give timelines. We gave 1 year timelines. Nobody complied. We have a habit, unless some penalty or financially we are hit, we do not change. This is only 1 day job, not even 1 day, 1 hour. You just give a document, say my load is online, it is not 0.5, it is 5 kilowatt, and there from that day the penalty Sir, will how many stop. people know this, Steven sir? How many people know the law? Listen, please. Now suppose it. No, but the See, load- power we are buying We are from the common man. external agency. Power doesn't get generated in Goa. There are 96 rates in a day, which normal people do not know. Because I am in this chair, I know. Otherwise, I also would have not known. Tariff depends on the frequency. Tariff depends on the season. Tariff depends on all lot of factors, and it keeps on changing. If I tell my load will be some X, and if I take X minus something, then also I am penalized. If I say it is Y, and if it is Y plus also, then also it's penalized. So penalty is both the sides, because power cannot be stored. Power is such an important thing, it keeps on increasing. And it is generated through thermal and nowadays renewable, but only during daytime. So it's a very complex and a dynamic power sector. Therefore, since the load is increasing, how to generate and how to accommodate. Therefore, how to get optimized and have an effective tariff, these things are very important. If I do not come to know what is my Goa's load, and if I try to schedule less, I am penalized heavily. If I unnecessarily ask more power, also I am penalized. So you should give me correct load, what is individual load, which I can add, and I can say this will be my load for Goa for this season, which is not happening for so many years. But there are people, I will give you the penalty, huge number, exact number I will give you if you want. You come maybe after a day or two, I will give you how many out of 750,000 got penalty, how many have not got. Who have not got, think of these people. They are paying and compensating for the people for the last so many years, but they are quiet and they are paying silently. Now since these people for so many years and months and days, they have not paid. In fact, their bills have come less. But finally, tariff is being paid by all the people of Goa. So who is penalized for so many years, for so many days and so many months? The people who have given the correct sanction load. Steven sir. Yes. Let me finish. I am almost done. So just think of those people. Now there are some people, even my friends, family, 0.5 kilowatt. 0.5 kilowatt, there can put not even one single house in Goa. Average load is 8. Sometimes the load is 15 kilowatt, or on the lower side, poor and all, they will be around 4 to 5. But nobody's load is 0.5. Closed house. Therefore, last 0.5 multiplied by whatever charges were there for so many years, they have benefited. And now only once the penalty is come, that too we are saying, you come online, change the load, there and there stops. I know the penalty is very high because the formula itself is like that. If I cannot say, okay, this month I will charge penalty very small, because we do not want to make money through penalty. But we want to get the load correctly of all the individuals so that we can plan properly, and everybody we are able to give justice. I know this explanation you will not like, but this is the fact. Please understand. This is not a fact. Steven So, sir. This is a way of introducing a smart meter to the people. Daylight robbery. It is nothing to do with smart meter. I have given the clarification. If you want to still say no, you all are correct, you Steven write sir. and give, you put allegations on us, you file a complaint on what else you can. What simply coming and if making- you are Steven a- sir. We are not Steven sir. coming because we are having a pinch in our Then pocket. I am ready to explain your bill, any bill. As a chief engineer, I am ready to explain to you why it is like this, how we can reduce it, how we can make it less, and how it can come properly. Steven sir. Steven sir. Again, Amit Babu knows, Sir, there are technicalities, yes, there are legalities, and there is humanity and empathy. yes, Now you said they
his bill is being paid by the others who have taken proper load. Exactly. Those people have not complained. We have paid for luxuries of the ministers and whatever the show that has been done. 100%. It is very simple for government to bear this for some time and sensitize someone like him. To say की बाबा हे तुझे चुकताले ताका खबर ना चुकताले म्हणून तुका खबर असले तुझो लोड कमी आसा चड आसा No, no, ignorance of law is not. अरे पण तुम्ही आता हो सगळं लेटर काढले म्हणून no sir before you are here before you came here See, one person at a time. No, I will. Can you say पण बाबा गाडी घेत गेलो लायसन नासतना सापडलो ना ना त्या खबर नाशिल्ली तो त्याका फायन नाही नाही प्रश्न तो नसता just ask him question. It is nothing to See, ignorance of law is not an excuse. Similarly, there is something called as natural justice. What I am saying is that you have issued. I was told when we came काम लोकांनी आमकां सांगले की आम्ही नोटीस इश्यू केल्या लोकांक. It's सांगपाक की तुमचो लोड तुम्ही illegally use करता and probably person like him has been doing it from the time. That is the empathy we showed. Correct. It But was not why required. selectively some people and why not him? That is Then it is violation of natural justice. No, that is the empathy we showed. So that people, he was corrected. why were you not empathetic to him? See, he is supposed Why were at the you not time empathetic of to him? availing connection is supposed to take correct load. गोंयकारांक खबर आसा सर कितें करता आनी कितें ना तें. तुम्ही सर बिल आली का घर बांदपाक थोडे TCP लागता पंचायतीचे कोणा सांगचे पडटा आता सपोज ताजें घर म्हज्या घराक लायटीचें कनेक्शन कोणी दिलें सर. आता गव्हर्नमेंट म्हणटा म्हजें घर म्हज्या घराक दे आर इलिगल हाऊसेस लेट अस अज्यूम डिपार्टमेंट सर हियर मी आउट नो कनेक्शन सर देन यू आर तू रॉंग उलयता म्हणून म्हाका सांगचे पडटा. सिंपल क्वेश्चन सपोज हिज हाऊस इज नाव गव्हर्नमेंट कमिशनर ग्रांट करता ताका म्हजें घर दिला ताच्या म्हज्या घराक लायट कोणी दिली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिली कित्याक दिली ताका तुका दोनूच ट्यूबलायटी आसतना तुवें एसी कित्याक घातली काय म्हणून दिवं नाका आसली न्ही सर दिल्या तुम्ही. नाव वॉट आय एम आस्किंग इज देर आर पीपल लायक हिम हू आर अंडर स्कीम प्रोबेबली घरां लिगलायज करपाक ENH आसा EHN आसा एक्सटेंडेड हाऊस नंबर आसा तांकां घरांक तुमी लायटूय दिल्यो बिलूय तो जाली 10 वर्सां भरता. केन्नाच्यान आहा लायटीचें बील तुजे कडेन? हय कितली 60 वर्सां जाली. तुका खबर आसलें की तुजें लायटीचें सँक्शन बिल कमी जाला चड जाला लायटी वाले नासलें खबर. नाव द प्रॉब्लेम रिमेन्स इज दॅट पर्सन देर आर hundreds and thousands of people like him. What we are asking is, you may be right की आम्ही सरकाराचे लाईट वेस्ट जाता ते जाता पब्लिक लायटिंग ड्युटी सगळे आम्ही पे करता आणि जे कोण ताजे खातीर बिल भरता दे हॅव नॉट कंप्लेंट की तो म्हजी लायट यूज करता म्हणून. द प्रॉब्लेम इज टुडे वी आर हियर टू क्वेश्चन एक्ट वेर ही कॅनॉट अफोर्ड टू पे दीस बिल सर. हाऊ विल ही पे? तर 15,000 पगार आसा 5,000 कशें भरतलो? इन्स्टॉलमेंट सो हे विड्रॉ करा न्ही सर. इन्स्टॉलमेंट रिचार्ज पेनल्टी सर. इतले डिफॉल्ट जम्पिंग लायन्साचे 200-300 कोटी वेस्ट झाले. Those lines which are hanging, there are underground lines in Mirses which are not being used, which have been put. There are lines which have been paid for and which has not been put. So हे सगळे जर लॉस गव्हर्नमेंट बेअर करपाक शकता जाल्यार ते एका गरीबाचे 5,000 बेअर करपाक शकना. Steven sir, 1 second. Steven sir, अमित बाबान कितें म्हणटा Let them say we are not doing it. I am not saying your hands are tied. तुम्ही सणात घेतलो म्हज्या घराक तुम्ही लायट दिली म्हज्या घराक ते खंयच्या घराक लायट दिली ती म्हाका खबर ना. बट आमी लायट जी दिला एक थोडे गायडलायन्स आसा की एक फावटी NOC आमकां पंचायतान दिली वी हॅव टू गिव अ कनेक्शन. So that way we have given release the connection. We have not given legal, illegal. आमकां law कसो बाबा पहिले NOC आशिल्ले आता NOC ना. आता either occupancy or any document which shows the ownership. One document we are supposed to release the connection. We are not supposed to see the legality of the house whether it is. So illegal is okay for you. As long as that property has a ownership document. So you are not agreeing to comply with the High Court order. What is that is saying? HN we are not We are saying that only no. So you are not After High Court order, we are only seeing one document as the ownership document. So we are not giving for EHN or on the. But that's not the question. Let's not do it. Say NOC. Now that fellow says 60 years he did not know. Now take it other way around. 60 years he has paid wrong bills, low bills. How does he know? त्याका सर सर ते खबरच ना सर. रॉंग बिल त्याला दिला सर आमची मागणी सर आमची सिंपल मागणी आहे सर. माझे एकच ऐकून घे सर. त्याचे कनेक्शन त्याच्या बापान घेतलेले सर.
कनेक्शन बापान गेले बापान त्यांनी बघून एकूच गेलो. बल्ब आणलो सो त्याच्या उपरांत तुमचो बिल कार वयतालो पळय तेजी ड्युटी आली त्याचा लोड वाढला काय ना तो चेक करपाचो रावता त्याची ड्युटी सर आम्ही अवेअरच नाही सर अवेअरच ना तुझी सर तू आज हाडटालो म्हाका फाशाक घातले म्हाका खबरच ना म्हाका कसली फाशी जाली yes ते तुम्ही काय direct- that is your thing Steven if sir, you one do not second. know if I do a murder and now nothing will happen to This me is a like murder. that. Sir, the thing is that, sir, I'll explain I'm you, sir. giving an example. किती Sir, उलयता sir, आम्ही तो किती सांगता आपल्या खबर तशें न्ही सर तू म्हणटा आतां तो कमी बिल झालो तुम्ही बिल कमी इश्यू करताले इतलो टाइम सर एक सर दिल्लीकर सेकंड होम हा दिल्लीकरांची ती कमर्शियल चार्ज करता तुम्ही प्रॉब्लेम ना हो दे आर पेइंग डोमेस्टिक गुजरात दिल्ली ते ना, sir, तेच आमकां सांगता. ओनरशिप लागता सर किती आणा तू आम्ही आमकां ओनरशिप ऑफ द हाऊस Sir, ownership, but- गाईडलाईन्स आता आम्ही कोणाची कास्ट पळयनाय रिलीजन पळयनाय दिल्लीचो म्हूण पळयनाय तो उत्तराखंड म्हूण ना पळयनाय पूण आज गुजरात पळयनाय. Sir, ते commercial- रेजिडेन्शियल कमर्शियल म्हणून जाल्ल्या चीफ इंजिनियर रेजिडेन्शियल सर कमर्शियल म्हणून जाल्ल्या सर सर रेजिडेन्शियल कमर्शियल म्हणून जाल्ल्या वाय नॉट स्प्रेवर जस्ट गो अँड चेक आपल्या दिल्लीचो आणि फाल्यां म्हणटलो मुस्लिम आणि क्रिश्चन सर नो 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 तू म्हणताय सर तू म्हणताय व्हॉट यू थिंक सर तू म्हणताय वाय यू आर गेटिंग इन रिलीजन तो जात कोणाची हाडटा हाऊ यू कमिंग विथ रिलीजन हाऊ यू आर कमिंग विथ रिलीजन दिल्ली आमकां लागता No, we are giving explanation. दिल्ली नाका येता पण हाय केन्ना I am not saying Delhi Naka. तू जातीची घेऊ नका न्हू We as a country is one. We are supposed. So then you have to check domestic what is and what is commercial. Are you charging commercial rates to those who are giving out? Yes, second home. Airbnb. What can you do to help him? I am asking a simple question. Help us. Right, sir, help us. I cannot afford to I pay do that. not have powers to do. Can you ask the government? You right to have. But आम्ही बिल फारीक करचे ना सर आम्ही बिल फारीक करचे ना That I don't know. सर आम्ही बिल फारीक करचे ना ना सर दिस इज जनरल सर दिस इज व्हाट गोइंग ऑन जनरल क्वेश्चन सर दिस इज ऑल एक्सटॉर्शन सर You give the representation. Sir, no. I will put it up to the government. Sir, but we will not pay the bills. Some of your question I cannot answer like Delhi down. No, I'm asking. No, I'm just giving example. Sir, this is about domestic and commercial. This is about domestic and commercial. How your I can answer your question how the bill has come. Sir, I'm asking about domestic and commercial. Simple. सर तू सगळ्या काढता ते JRC जर घालता ना, त्यांच्यानी फॉर्म्युला दिला म्हणता तू कॅल्क्युलेशन काय येत नाही As a chief engineer, you tell me I will not put on So JRC. दाखव, दाखव त्याका. They are the ones who are the authority to listen to department and listen to the consumers and take a call which is justice to everybody. That is our JRC duty. So simple thing, just reward back all the penalties, sir, and give us 3 months. See, I Simple, cannot sir. because they are defaulters. As a chief Sir, how we engineer- know, sir? How we know that we are defaulters? Sir, how we know, sir? तुझं डिपार्टमेंट आता एक्सप्लोजन चालू आलाय Sir, they may be ignorant, but they are not default. Yeah, how you can say defaulters? Your department is become an extortion department right now. You give your memorandum, and explain, I will sir. put it up to the government because I do not have powers to remove. And Sir, even government doesn't have directly. One minister cannot say you just take out there this thing. It should be a decision of the government. We go on online. Public interest to do it. Yes. One second. It's not so easy. It's not so easy. And what if the guy declares a load which is lower? Due to some conscious Then he has to, No, he has no, to no, see, no, he has to see no, on no, the just bill something. or. Okay, this is a good question. Now many people do not know what you want. I will keep the offices open till 10 o'clock in the night. Yes. No, that is not the I'll keep my office open till 10 o'clock to make No, sir, this is not. This is not. I have one question. And then you will say I have one question. So as per these bills, the units which are charged for 100 units, one slab, correct? But on these bills, the slabs are only 50 charged over here, sir. It's not only your it's in every. No, I'm saying I'm pointing out the issues. So see, sir, for first slab is 0 to 100 units, charge 2.1, something like that. Then second 100 to 200, 3.10.
So whereas on this bills, why it's only 60 units? Because your bill is generated only for 20 days from 14 March. but yeah, 46 days. Wait, 23rd Feb means 5 days here and 14 days here, so 19 days. So you have to say 19, 30 divided by 19. So it is pro rata. Therefore, let's say the bill is of 50 days. So 20 days has gone high. So in that case, that first slab will be not 100, it will be maybe 150 because the pro rata. You multiply by 45 divided by 30. So equivalent you will get But if the 2 months price is- lot. if the price is 100, Okay. then why it is becoming 70? This I told, no, the number of No, days but are why? less. So okay, so okay. Because those prices are for 100 units. Yes, I Why do you have said. 60 days? Okay, okay. Why only Sir. consumed is 900 rupees, correct? You all have a slab till 500 rupees. Yes, There above that is 6.2 rupees. yes, I'm talking about elasticity 2. yes, Okay, so if my slab is of 100, you should charge me 1.95. yes. Why it is 70 charge at 1.95 and 40 at 2.15? Because No, those no. rates 1.95, 2.10, 3 point, and what you have said last is 6.1. Those are meant for 30 days. When a bill is coming of 30 days, exactly. Okay, So so this may not be sir, 30 sir, days. I'm wait, telling wait, you, one by one. Sir, Yeah. similar to that bill, the same person. yeah, 46 So, days. This is a 46 previous, days. Reading is 11th of March. Yes, sir. This reading is also 30. It's mentioned here. Yeah, 30 days. That's what exactly I'm Date saying. is not mentioned. So, yeah. Fixed charge, energy charge for how many quantity? 70. This check, where is Anita? Why is it 70? Exactly, sir. That is the That's what we are clarifying. There, your load became 5. Now let's say you have consumed the units 500 units. So 500 units you have to exactly see for 1 kilowatt it is 100. Second kilowatt another 100. So distribute it for 5 kilowatts. So 400 units you have extra consumed against your sanction load. So this 400 units will be charged at those slabs rate multiplied by 2. Let's say first 100 are legal. Your load is 1. So 100 multiplied by 195. Second is, let's say 3 rupees. So 100 into 3 rupees into 2. So how much? So in that second slot you got 300 rupees extra. In the next you will get another 1000 extra, like that. On the last slab you will be charged at 13 rupees. No, that I understood. But what is your formula for penal charges? Double I said, no? Same. 1.95 becomes almost 3 rupees. 2 rupees 90 paise. Double. But my bill For has that- separate calculation of 40 at 2.15. Please check it. Sir, this bill it is. Okay, I'm not saying that I'm charged penal charges, No, no. but Yes, yes. It is, sir, period is 11th March till 13th of April. April, correct. So, 33 days. units are broken into 11th of March till 31st of March. Yes. Has consumed 70 units as per this pro rata. Okay. This has been multiplied by first slab 1.95. Now we have changed the rates are changed Okay, from this is first for, April. I got it. Okay. So the rates from 1st of April has increased, different rates. That's what Now we are only doing. for this bit, because it has have a consumption of March, few days, and April. Therefore, only for those days from 13th of March till Right, madam. 30th of April, 31st of March, you will be charged at a different rate. So 70 tell me units. one thing. Is it already notified? Notify the public about the Why your increment in the bill month is of showing me April. 1.95? No, it is No, just a excuse me, 2.10. ma'am. He have put I'm a talking- notice to every If your bill. bill is showing me 1.95, why are you charging me 2.15? 70. ते म्हाका नाकोयला एपो, एपो, एपो. अरे फाटल्या, फाटल्या पळय. फाटल्या तू म्हाका सांग रे Sir, फाटली it's rate किती behind. आहा? It's behind. तू म्हाका 2.15 कित्याक Letter लायलें? notice सगळ्यांक, letter धाडले सगळ्यांक. Correct, correct. सर तू लेटर धाडून कोणाक घालतलो? एप्रिल मध्ये कॅल्क्युलेशन बरयलें ना. Sir, it's mentioned over here now, so या महिन्याची bill दिला. 1.95 for 100 0 to 100 units. It's mentioned over here 1.9. Yeah. So as you mentioned that it's for 20 days. Yes. So okay, I understand it's on pro rata, but I have given you a bill which is calculated for 42 days. So how did it work, sir? There it's mentioned 64 टॅरिफ units. मारलेल्या 64 units. 1.95 आणि तू लायता 2.10. pro rata. Exactly, sir. It's 64, but you have to mention 100 units. sir. आम्ही कसं ठरवलं? तुझं टॅरिफ फाटल्यान 1.95 आणि तू लायता Yes, yes. सेलिंग एमआरपीच्या वर विकता मर तू. Yes.
See, the rate is correctly on the first print. Okay. So that means behind one is wrong. No, behind since it has printed on the 1st of April transition and was. certain this paper now I cannot throw these papers out. Listen, पंधरा पैसे मोडके वयता आसतले We have already ordered a next lot. From next month you will get it You correct. should charge 1.9 only. But on the सर अंदाज तुझे धावत असे तुझे कॅल्क्युलेशन रॉंग आणू. So how much should I have lost? 15 पैसे मोडके वयता आसतले डायरेक्ट ना बारीक कितलो तुझ्यात पैसे वाचयता आम्ही तुझ्यात नाका तो वाचला तुम्ही नाका तो वाचला that also सर सिंपल क्वेश्चन आहे सर ये लेगून हांवें काल डिसिजन केलें फॉरगेट आय से पीपल शुड नॉट बी सर एक काम कर मिसइन्फॉर्मेशन सर आम्ही वयता एक काम कर सर लेफ्ट आर आय सेड यू थ्रू इट आउट सर सर सिंपल थिंग सो आम्ही वयता आमची कोण सगळ्या लोकांक पेनल्टी घातल्या पळय गोंयकारांक ती रोल बॅक करात आणि आमकां 2 महिने दिया की लोड बीड वाडूंक जाता आम्ही वाडून घेता न्यू पेपर इतकी आहे की न्यू आम्ही गव्हर्नमेंट गुड सोल्युशन वेट आम्ही रिक्षा घेऊन भोंवचे पडले टिल दॅट आम्ही बिल फारीक करना टिल दॅट आम्ही बिल फारीक करना गोंयकार बिल फारीक करता त्यांना रेट दिला यार तुम्ही आता न्यू तुमचं सॅम्पल I will put it up whatever your सर letter and बिल फारीक करून टिल दॅट आमकां that पेनल्टी you have to pay. नो सर हाऊ यू we will not I do not have power. Sir, Otherwise, area in case the government takes any Power decision, any government decision, it will be rolled back. Your money will be refunded. we are आमच्याकडे ना आम्ही ते हाडूंक लाया दोन्ही लाईटी आहेत शंभर लाईटी घालूंक नाका फॉर्म्युला तुम्ही म्हणता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातून खंयच्यान आयलो हो फॉर्म्युला It is as per the JRC, Honorable Commission. Joint Electricity Regulatory Commission. Rates and penalty, and those are charged as per the Electricity Act 2003. And Electricity Act is a broad for everything, and JRC makes specific for the state. So which makes a detail like how should be a formula, what should be formula. In the Act also it is written it should be twice, but then JRC will give exactly how it's to be done. Based on different tariff, different slabs, different categories. So Act, Electricity Act 2003, Honorable Commission, Joint Electricity Regulatory Commission. These are the two broad, one organization and the act based on which Honorable Commission also acts. So the answer which you gave was very funny, but tell me one thing, when new papers come, you will charge the new rates, so old papers... Say, if you want me to accept certain, I accept.
No. Yes, see, that is what. See, now see, you do not remove topic of smart because you will only say. Now you are asking the certain questions. Sorry, Which can be Why are we not checking in the stopped industrial, only through industrial smart theft, metering. the commercial जे आगात जर theft घातलेले certificate? वाड्या Why are we not म्हणून checking स्मार्ट it? मीटरच्या ऍडव्हर्टाईज जाग्यार लोक घालताले असले वाडून Sir, actually नाही. This space could have been utilized long back. तो ताच्यासारख्या मनशांक जर एकल्याच कळिल्लें तुझो लोड वाडे रे म्हणून बरयलें आमी वाडयत सांगलें आशिल्लें सर आमकां वाचपाकूय जाल्यार स्मार्ट मीटर स्मार्ट could be the awareness. It is like smart city. I want to thank you. Maybe through this, though it is agitation, it is also an awareness. This is not a- Sir, this is not it's an agitation. But fine. But it's also awareness. It's a harassment by Let your us department. see. No, it's not. Take it as a positive. We will try to work together. We will see how the information can reach. Though there were no measures to directly, give individual notices for this kind of thing. No, but he said But that. yes, because I am you not. said- We are there. तो ताणे ताणे सांगले ते आम्ही उलयता. That was a proactive. Sir, we are measure talking that we about had building. taken. What about the Sir, this is power not cuts? proactive, Nobody huh? has shot power And cuts. we have been not doing it now. We have been doing it for last few months and few years. Our AEs have been sending म्हाका तरी letters to कोणूच खबर ना सर आमकां कोणा And this is an initiative. कोणाकूच घेवंक ना. Send to the minister, let कोणा us मेळूंक know. ना का आमी दाखयता. सर आम्ही हांगा 25 दिसा येयल्या आमच्या कोणाकूच नोटीस ना. So one. When can we meet the minister? Because hundreds of protests have come and we have spoken to you. You are not ready to change. Maybe you don't have the capacity to change or the power to change. It has to be a government issue. Instead of you putting it up to the government, we will put it up We'll to the take the next government. step. Where can we take it? When and where can We can take the next step. No, you can. Does he come to the department? No, you write a letter. No, does he come to the department, sir? Does the minister He come? asks to me to put up. Only one thing you put in the department is the people want to meet the minister. ना आता प्रायमरीली फाल्यां लास्ट डे 12 तारीख ते फाल्याचे तुम्ही वाडोवन दिया पयलीं म्हटल्यार त्या तरी तुमच्या पावरान आसपाक जाय. फाल्यां सर 12 आमचे कडेन ना पयशे सद्या 12 तारखेक तुझे हे पळय. ती ते आयजो धरून कॉपी आमरे चीफ मिनिस्टराक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराच्या कॅबिनान व्हरून दिवपाचे मागीर तो येवन ना येवन मागीर झोक मारू कितें आसते. प्रश्न हो आसा की फाल्यां जर लायट कट केली जाल्यार एटलीस्ट वी आर क्वेश्चनिंग द गव्हर्मेंट की आमी कट करपाक दिवचे ना. ते जालेच रे. वॉट आय एम सेइंग इज एटलीस्ट हें दिवया व्हरून. सो हांगाच्यान थंय वचून ते कॉपी दिवया कारण सरकाराक मातसो तरी सेन्सिटिव्हिटी आसा जाल्यार ही वील डील विथ दिस इशू because this is an issue which is going to affect thousands of people like Padrao, people fear their electricity bills coming in. Log bhitat, you are like Yeah, na, terrorizing the Bharat. people of Goa. No, but you तुमका try बरं to दिसता say सदांच argument हांगा के बाप तुम्ही- पोलिसांक घेऊन तुमका ना. हांगा protection घेवचे पडटा. ना. What are you a terrorist? No, but you are acting like one. That is why you need police protection. No, I am terrorist and I want police protection. What you are talking? I really do not know. Please You don't are get terrorizing the people of Goa. And the I am police terrorist, protection. therefore I require police. I do not know. police what you are are talking. सांगितले. I do not No, understand. but then how many I times? do not How many? understand. त्यांका तुमच्या रोलार I येवपा do not जागा. understand. You are Departmental different way now. No, When you talk about how Amit Baba has You are spoken, doing I really appreciate him. He is nice. Yes, You sir, stop- please stop- go to the please topic. stop. You cannot You talk talk on anything this that you thing. want. Everybody is different. How many times- I am facing issue. I am the person You who cannot come and say whatever you want. No, but how आम्ही many times? सगळ्यांक भितर घेता. So we have taken I taken will take we you. have Sure, taken sure, sure. Opportunity taken. I said allow everybody. I respect certain You are doing people. extortion. This issue came 3 months ago. Valmiki, you are not you are debating. Stick to the topic, please. This issue See, came we 3 have months ago. allowed everyone to come. We have allowed all the press to come. We have given them almost 2 hours of our time. So you don't talk anything out of the way. 3 महिना पहिले 3 महिना पहिले one issue आयला. Thank you very much. तू लेट आयला मरे. तू प्रोएक्टिव्ह म्हणू नका. तू प्रोएक्टिव्ह तू हा प्रोएक्टिव्ह म्हणता तो प्रोएक्टिव्ह तू हाय प्रोएक्टिव्ह बिला माहीत घातलो. प्रोएक्टिव्ह तू Terrorizing the हा people. तुमचा ऑर्डर आम्ही घातलो बिला माहीत. पैसे कोण फारीक करतो रे घराचे लोकांचे 5,000 एक्स्ट्रा घालता मरे तुम्ही. बिला 1,000 रुपया 3,500 4,000 रुपये यायला पेनाल्टी. ठीक आहे फकाणा तुमचे
लोक वाजला करते अरे म्हाका एक्सप्लेन आपला बरोबर ना तो गेलो मरे तानाशी चला तानाशी हांगा ते लायता पेनाल्टी लायता एक मिनिट दिया येता तो पडतो येता तो कसो येतलो आता डिस्कशन करून गेला तो म्हाका हे दी मरे इन्वर्ट मॅडम रंबारोच्या व्हडल्या मरे खंय आसता सुदीत खंय फायनल कितें सोल्युशन जालें सोल्युशन कितें जालें सोल्युशन काय येवंक ना सरकारान काडूंक जाय काय पळया ते थोडा टायम तरी मेळटा आम्ही 12 तारखेक तुम्ही 2 महिने टायम विचारलेले पळय ते मेळ्ळे तो म्हणटा सरकाराक सरकार आपल्याकडे पावर ना फाल्यां 12 तारखेक आमच्याकडे बिलां भरपाची कॅपॅसिटी ना आमचे कोणूच लोक फाल्यां बिलां भरचे ना जेंका जर एडिशनल हेने एक्सटॉर्शन करून बिलां लायल्या पळय कोणूच बिलां भरचे ना गव्हर्मेंट डिफॉल्टराचे 142.7 करोड डिफॉल्टर आशिल्ले ह्या जून लास्ट इयर 2025 मिनिस्टरान ऑन द हावस सांगिल्ले सो ते तेंच्यांनी रिकवर केल्या न्यू सँक्शन लोड नासतना आमी सकयल आमी सकयल ब्रीफिंग सकयल करता येता सकयल करता रे अरे राव रे भितर आपले मरे ते धाडटार तुका PDF फॉर्मेटान अरे सकयल 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 रे जुंता सकयल रे ग्राउंड फ्लोर जुंता अरे विद्युत ओके सॉरी आम्ही पयलीं सकयल येता अरे सकयल घे सकयल घे बाहेर सकयल सकयल हांगा सकयल तेंच्यान सांगले रे तेच तुका सांगता मरे इको जातले न्ही इको जायना आवाज सकयल घ्या मरे टायम बाहेर मारता साडी रे तुझ्या पुढे सकल दे तुझं खुश माइक सकल घे माइक सकल घे माइक सकल घे मला तू मला माझे
लोणचे हाडल्या मरे सरकारात सगळ्या गोयच्या जनतेक आज पेज सरकारी निवडून भेटलो आज गोंयकारांनी दोळे उघडपाचो टायम येयल्लो हा. ह्या सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायल्ले हा. फर्स्ट सरकारान खंय पेनल्टी म्हणून लोकांकडल्यान एक्सटॉर्शन उखलता. आणि जर तुमच्या उरले हो सरकार 27 लोकांक निवळ हाडटले. आम्ही इकॉनॉमिकली ग्रोथ जायना, आम्ही 90 पावले हा. आणि सरकार परत येयले ना आम्ही 60 पावले. सर इथे रिक्वेस्ट ही सगळी हातीनूच घेवपाची. सरकाराकडे आमच्या हातून दिलेले आता. पुढे अमित पुढे Go back to 60s. जा पुढे सांगता किती बरोबर 63 चालू झाला कष्टाचे सारखे कष्टाचे हे उपडे तांदूळ कष्टाचे असं बसना रे उभेच राहा पॅच घेऊन गावची ना मरे. अरे आमका प्रॉब्लेम जाता तुमची नाटकं माहिती सांग किती आज तुम्ही पहिला असतले की आम्ही सगळेजण मिळून जो इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी ह्या म्हयन्यान पूर्ण गोंयच्या जनतेक इतली वाडोवन येयल्ली. आणि जेन्ना आमी आज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक प्रश्न विचारपाक गेले खंय तरी तेंचे जे आन्सर आसले ते खूब डळमळीत आसले. आज एक गरीब मनशाक तो डिफॉल्टर म्हणून उपाधी दिता. आणि सगळे आज आसतना म्हाका दिसता आज आमच्या बरोबर सगळे जाण हांगा आयले. आणि एक उलयता विशय असो पावलो की हांगा तेजे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तरां ना. आज तेणे तेजे कडेन आमी आमचे मेमोरंडम दिल्लो आसा. आणि जशें आमकां तुमी थंय आसल्या सगळ्या आमच्या मदीं उपस्थित थंय तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंटाक हे आमी फुडें व्हरतले म्हणून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता. तेंचे ते 4-5 सध्या इव्हेंट चालू आहा ते इव्हेंट बंद करचे. आणि जे आमच्या लोकांचेर तेंच्यांनी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला ह्या बिलाच्या माध्यमांतून तो बेगोबेग बंद करचो. फाल्यां बील भरपाची लास्ट तारीख आसा. आमी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन आवाहन करता की कोणेच बिलां भरची न्ही. आणि जर तेंची लायट कट करीत जाल्यार तेंच्या बरोबर आमी उबे आसतले. आणि ह्यान फुडें मागता की आमच्या बरोबर अमित पाल्येकर आसा तेणें हांगा संबोधीत करचें. जशें तुमी वयर आसतना तुमी सगळ्यांनी पळयलें आज हे जे पेज आंदोलन जालां म्हाका दिसता अंजुनचे जे लोक आसा तांच्या हातल्यान हे जे पेज आंदोलन जालां आनी पेजेक लायला म्हणून आमच्या कोंकणीन म्हण म्हणटा पळय त्या सरकारान ज्या तरेन गोंयकारांक पेजेक लायला ताचो सिंबॉलीक हो प्रोटेस्ट. आतां आमी बिलां पयलीं आमी कितलीशींच बिलां पयलीं एक पर्टिक्युलर बील जे आमी घेवन हांगा आयले त्या बिलाचेर ताजें नॉर्मल बील येतालें 900 रुपया. ताका ह्या म्हयन्याक बील आयला 4,800 रुपया 4,900 रुपया वीच इज 5 times मोर दॅन वॉट इज रेग्युलर बील इज. आनी ताजें एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की ही इज युजींग मोर इलेक्ट्रिसिटी दॅन इज सँक्शन लोड. आणि त्या खातीर तो डिफॉल्टर म्हणून ताका ते पिनल चार्जीस हॅज बीन पुट आनी ही हॅज टू पे इट. आतां गोंयांत म्हाका दिसता अशे कितलेशेच गोंयकार आसा जांकां हे चार्जीस लागले आसतले. कारण गोंयांत जी बिलां आसा जी लोकांक पयलीं पासून एक 20-25-30 वर्सांची कनेक्शन आहा ताका खबरूच ना की सँक्शन लोड वाडोवन घेवंक जाय आसलें. सरकारान सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. सरकारान खंय ना खंय तरी फेल जाला. आनी फेल जाल्या उपरांत हे जो बर्डन आसा तो सडनली गरीब जनतेचेर घातला. ज्या मनशाक ताणें डिफॉल्टर म्हणलो तो केन्नाच एरियर जावंक ना. ताणें आपलें बील प्रामाणीकपणे भरला. पूण ह्या फावट ताची कॅपॅसिटी ना ते 5 times चड आयिल्लें बील. सो आमी मागणी केल्या तो जे म्हणटा की आपली कॅपॅसिटी ना म्हणून की ही जी बिलां आयल्या ही जी बिलां जी धाडल्या 5 times मोर करून ती बिलां तांणी रिबेट दिवची आनी लोकांक सेन्सिटायज करचें की हे लोड वाडोवपाक जाय. आनी लोड वाडयल्या उपरांतूच मागीर एक पेनल चार्जीस एप्लाय करचे ही आमी सरकारा कडेन मागणी करता. ताजे कडेन मागणी केल्या पूण तो म्हणटा आपली कॅपॅसिटी ना. बट हे सेट आमी हे रिप्रेझेंटेशन सरकारा कडेन धाडटले तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांचे कडेन आमी मागणी करता की तांणी इमिजिएटली हे इश्यू घेवचो. लोकांक ही रिबेट दिवची आनी एक 3-4 म्हयन्याचो टायम दिवचो वाडोवन दिवपाक. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या
की जे कोणी एप्लिकेशन फायलूय केला हाय करपाक तांकांय पिनल चार्जीस आयल्या वेन द फॅक्ट इज ऑस्टेरिटी मेजर्स जाले सोंपले व्हडली कॅवलकेट वचपाक लागली 2 दीस 2 गाडयो घेवन भोवले आतां 6 गाडयो घेवन भोवता हे दिसता हे बंद केल्यार हे पयशांची रिबेट दिवपाक न्ही There are various things. There is jumping cable scam. There are various scams which are happened. There are cables which are non-functional. हे सगळे लॉस सरकार बेर करता. जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे आणि पॉवर लॉस रिकवरी जी आहे 150 कोटीची आहे ती जर सरकार बेर करता जाल्यार सामान्य मनशाचे 5000 बिनर चार्जीस सरकार बेर कित्याक करपाक शकना हो प्रश्न आसा. जशें गजानन सांगलें जशें मोगेंबन सांगलें तशें अंजुनच्या लोकांनी सांगलें की ही जी बिलां जी आयल्या ती फॉर इग्नरन्स ऑफ द फॅक्ट हे करूंक जाय आशिल्लें म्हणून आतां 50,000 तो बिल भरता ताका खबरूच नासलें आनी आमकांय खबर नासली. सो आमी सरकारा कडेन मागणी करता की हे इमिजिएटली ह्या विशयाचेर तांणी सोल्युशन काडटा. विशय कसो आहलो विशय कसो आहलो आमच्या लोकांक बिलां येवपाक चालू जाली लायटीची बिलां येवपाक चालू जाली लोक पॅनीक जाले. जे लोक 700 रुपया फारीक करताले तांकां 4000 कोणाक 5000 अशी बिलां येवपाक लागली. सो आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक ट्राय केली कोणाक जेईक मेवळो तांकां फोन केले तांकां विचारले बाबा कितें चल्लें काय म्हणून कोणा कडेन आन्सर येनासलें. सो आतां विशय कसो आहलो ज्या मनशाक 1000 रुपया फारीक करपाची कॅपेसिटी आहा तेणें डायरेक्ट 5000 फारीक करपाक जावपाचें ना. कित्याक आतां तुमकां खबर आहा भुरग्यांची एकाडेमीक इयर चालू जाल्ली आहा भुरग्यांच्या बुकाचे लायट हेजे इस्कोलाचे खर्च चाललो आसा. सो लोक पॅनीक जावंक लागले लोक आमचे कडेन खुबशे जाण येयले. सो आमी विचार केलो की अंजुनचे गांवकार म्हणून एक येवन मेळटले चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर आहा ताका येवन मेळटले आनी ताका विचारतलो बाबा कितें चल्लां तुमी गोंयकारा कडल्यान एक्सटॉर्शन करता काय गोंयकाराक मार उडोवंक सोदता काय गोंयकाराक पेजेक लागूंक सोदता रे. ताका लागून आयज आमी पेज घेवन येयल्या. पयलीं पेज जेवच्या म्हणजे तांकां विचारलें बाबा कित्याक लागून तुमी हे बिलां वाडोवन दिला. ते कितें म्हणटा तुमी जो लोड आहा तुमचो इलेक्ट्रिसिटी लोड आहा तेजेच्या सुबेज वापरता म्हणटकच तुमकां पेनल्टी फारीक करची पडटा आनी ती पेनल्टी 5 ते 6 पटीन फारीक करची पडटा. तुमी आमकां सांगूंकूच ना की बाबा तुमी सुबेज वापरता म्हणून. सो तुमी पयलीं एक्चुअली लोकांक अवेअर करूंक जाय बाबा ही पेनल्टी तुमकां फुडें पे करची पडटली. सपोज तुमी बील सारकें प्रॉपर फारीक करिना आनी प्रॉपर तुमचो लोड आहा तो करेक्ट करना जाल्यार. सो आतां आमचें इतकेंच तांकां सांगपाचें आसलें सरकाराक बाबा तुमकां जर पेनल्टी घालूंक जाय जाल्यार पयलीं अवेअर करात. फाल्यां तुमी व्हरोन म्हाका फाशीक लायशात आनी म्हणशात की हांवें खंय तरी खून केला. सो बेसिकली ही तशी स्टोरी जाल्ली आहा. सो आमी एक मेमोरंडम तांकां दिला आनी आमचो एक रिक्वेस्ट आहा लोकांक अवेअर करात कितें तुमची फॉल्ट आहा ती आनी त्या फॉल्टी प्रमाणे एक 3 म्हयने दियात ती आमकां फॉल्ट आहा पळय ती सारकी करपाक आनी जे पळय बील आहा पेनल्टायज बील आहा पळय तुमी धाडला ते रिवॉर्ड बॅक कर म्हणजे सॉरी रोल बॅक करा म्हणून. म्हाका दिसता आयज सरकार खंय तरी लोकांचेर एक स्मार्ट मिटर घेवंक जाय म्हणून फोर्स करता काय म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकाराक आपल्या चेड्याक आनी चेडवाक खंय तरी इलेक्शनाक बसोवंक जाय पियोड शिरोडा फोंड्या अशें चिंतता. आय डोंट नो हे पयशे व्हरोन सरकार खंय घालूंक सोदता ते. आतां गोंयचे जनतेन आयज खंय तरी दोळे उगडूंक जाय कित्याक हो विशय जो आहा हो अंजुना गांवा पुरतो मर्यादीत ना जावन कोण हांगा येयल्ले आहा तितक्या पुरतीच मर्यादीत ना. आमी हो विशय हांगा हाडपाक फुडें चल्लेले हो राजकीय विशयूय ना. सो आमी हांगा पॉलिटिसायजूय करपाक येवंक ना. सो फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले. तुमी जर आयज उगी रावात नाल्यार हेज्या फुडें सरकार हो कितें नाका हाडून तुमच्या गळ्यान घालतलो आनी तुमचे कडेन चार्ज करून घेतलो म्हणून. सो गोंयची जनतेक प्लीज दोळे उगडा खंय लाचार जावं नाकाय. आयज बहुजन समाजाक सरकारान लाचार केल्लो आहा त्यांचो व्यवसाय त्यांची जमनी खाल्लेल्यो आहा आनी खंय तरी एनवलपान 1000-1500 दिवन तेका सारको लाचार जाल्लो आहा. सो आयज बहुजन समाजान वर सरपाचो एक ध्येय धरपाचो दोळे उगडपाचे आपले आनी आपल्या हक्काक लागून आवाज उठोवंक जाय. जर तुमी आयज लाचार जगलेत नाल्यार 27 हो सरकार येतलो आनी आयज आमी पेज घेता फाल्यां पेजीकूय फाटीर आसतले फाल्यां निवळ पिवचो पडटलो म्हणजे आमी इकॉनॉमिकली ग्रो जायना. आयज आमी खंय तरी सकयल वयता आमी 90 पावले अशें म्हाका जरी दिसलें कित्याक आमी घरा कडेन तोराचो आनी पेज जेताले. म्हाका दिसता 70-60 पावतले खंय पेज आनी पेजीचो निवळूय घेवंक पावतीशें उरतले. सो गोंयकारांनी दोळे उगडा कोण दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू गायज. तुमी आयज दोळे उगडचे ना आयज बहुजन समाज दोळे उगडचे ना तुमी लाचार जायत वयतलेत. फुडली पिढी ही सक्षम उरची ना फुडली पिढी एक लाचारीन जगचे पडटले. सो तुमकां उपकार करून एक मागता आमी फुडें आसात नासात म्हाका आतां 44 वर्सां फुडें जगल्या ना जगल्या आमकां खबर ना बट गोंयची फुडली पिढी ही लाचारी मुक्त येवंक जाय म्हणून आयज हो सगळी लढाई आहा. हे खंयचे राजकारण करपाक आनी इलेक्शनाक बसपाक लागून आयज आमी हांगा येवंक ना. आयज येयला फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक. सपोज गोंयची जनता जर दोळे धांपून अशें रावात जाल्यार गोंयचे जनतेचेर हाडून एक कसले कितें मारतले संकटां हाडटले लोकांक लाचार करतले लोकांक भिक्याक लायतले. थँक्यू. पोलीस प्रोटेक्शन हाडल्या म्हणून तुवें
doldrums. Question is electricity is necessity. आज तू लायटी शिवाय रावंक शकना. 60 वर्साच्यान ताचो मिटर आसा तो डिफॉल्टर न्ही, ताका डिफॉल्टर म्हणप इज फर्स्ट ऑफ ऑल रॉंग. देर आर दॅट मीन्स देन होल ऑफ गोवा इज डिफॉल्टर. कारण कोणाकूच खबर नासलें. तुका खबर आसलें की तुवें मिटर वापरून तुका खबर आसा तुका लोड सँक्शन कितलो आहा, तुमच्या भितरल्यांक खबर आहा कोणाक कितलो लोड तुमी वापरता, कितलो तुमी करूंक जाय आसलो. खबर ना आमच्या सारक्या लोकांक जाल्यार एक सामान्य मनशाक कशें खबर आसतलें. दॅट इज अ क्वेश्चन वी आर आस्किंग. सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. 6 म्हयने सांगपाचें जालें सरकारान, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें की बाबा हें अशें करना तुमकां आमी 5 times 10 times पेनलायज करतले म्हणून. दॅट हॅज नॉट बीन डन एंड आय एम सडनली सेंडिंग बिल्स. सिंपल लॉजीक करता. 15,000 पगार, एवरेज गोंयकाराचो पगार आज 15,000 20,000 आसा. ताका जर म्हयन्याक 5,000 बील आयलें जाल्यार क्वार्टर ऑफ हिज सॅलरी इज गॉन इन बील. हाव इज ही गोइंग टू सर्वायव? अमित बाब एक लास्ट विचारतो तुका. आतां म्हाका सांग पळया स्पीकर आयकपाक पावता हे आयकपाक पावता तो कितें करता पेंडींग जे आमच्या हें आसा तें बील भरूंकूच जाय. सो आतां कितें नेक्स्ट कितें बील भरतले कितें करतले? आमी हे जे आज रिप्रेझेंटेशन दिलां ते चीफ मिनिस्टराक आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराकूय दितले आनी तांकां सांगले की ही रिबेट दिवची म्हणून लोकांक आमी आवाहन करता की तुमची कॅपिटल बील भरनाका ते इट इज फॉल्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. बील भरले ना तांकां एरियस लागतले. सो मागीर सरकार जर इतलेंय करपाक शकना जाल्यार मांडवीन उडी मारा मरे. यो हांगा मांडवीन उडी मारा. इतलें करपाक शकना 4 इव्हेंट कमी कर. कसली फेस्टिवलां जी 20-20 कोटी 15 कोटी 40% कटान करता पळय इट्स आतां पब्लीक जाला मरे की 40% कट म्हणून हाजेर तो 40% कट जे खाता रिबेट कित रिबेट लोकांक दिया मरे. सिंपल. आनी 4 इव्हेंट कमी कर. जावचे ना म्हटलं ताणें एक लेटर करा म्हटलं तुमचे लेटर आमी करून दिले ऑलरेडी. आमी लास्ट डेट न्हू पीपल विल नॉट बी एबल टू. अरे ताजी कॅपॅसिटी ना रे 5,000 भरपाची. एक तर लोकांनी कोणी भरून दिवचे पडटले ते बील. ताजे पयशे ना इतले पयशे 5,000 भरपाक. ते पयशे आसले जाल्यार हांगा वचून आसलो तो आनी लोकां कडेन वचून आसलो. हे शॉक दिले लोकांक. इलेक्ट्रिसिटी पयली म्हणजे आमी भायर सरता आसतना हांगा लायट नासता आनी विदावट इलेक्ट्रिसिटी लोकांक बिलांचे शॉक दिला सरकारान. सरकार जर इतली एम्पथी आनी लोकांची बद्दल इतली एम्पथी आसा जाल्यार दे कॅन बेर दीस कॉस्ट अँड सेन्सिटायज पीपल. एक 3 म्हयने दिले म्हणून कितें जातलें? गोंयकारांचे जर एक 5,000 लोकांचे भरले जाल्यार ते 20-25 लाख जातले विच इज नॉट इवन 10% ऑफ एन इव्हेंट दॅट डे डू एवरी डे. खंय ते हांगा फेस्टिवल ती फेस्टिवल करता बंद करा मरे. पास ऑन दॅट बेनिफीट टू पीपल. आनी आमचे गोंयकारूय ते इव्हेंटाक 2 दीस वचून खूश जाता. तांकांय कळपाक जाय की घरा वचून इलेक्ट्रिसिटी बील चॅक करा म्हणून. वॉट इज द स्टेटस ऑफ युअर बील. गोंयकारां कडेन मागता हांव पयलीं म्हणजे आपापले बील चॅक करा. वी डोंट नो. समार ऑन ऑटो पे. आतां म्हाका वचून घरा कडेन म्हजें बील चॅक करचें पडटलें की इट हॅज गॉन हायर ऑर नॉट. ऑटो पेचेर आसा. सो दीस इज द स्टेट. आमच्या सारक्या मनशांकूय जर हें कळना जाल्यार हे जे सामान्य लोक आसता कशें काडले. बील इज सो कॉम्प्लिकेटेड. द बील एक्सप्लेनेशन दॅट ही गेव म्हाका 2दा शिकल्या उपरांत एग्जाम आन्सर करूंक मेळटली अशें ताणें एक्सप्लेनेशन दिलां. यू कान अंडरस्टँड वॉट इज द स्टेटस. बिसायड दॅट 30 days बिलिंग सायकल ती ते सारकी करना. खंय 20 दीस आसता खंय 40 days आसता. दॅट्स इन प्रो रेटा बेसीस चार्ज करता म्हणून. बट हाव डू पीपल अंडरस्टँड. तुम्ही नियरली 15% ऑफ युअर बील इज बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. पब्लिक लायटिंग ड्युटी आनी कसले चार्जेस. सो एवरीथिंग इज बींग रिकॉर्ड बट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दॅट इज बींग डन बाय द गव्हर्मेंट. हू इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम इट? वाय गव्हर्मेंट शुड नॉट गव्हर्मेंट मिनिस्टर शुड पे लेसर चार्जेस फॉर द बिल ऑर नो चार्जेस. सगळ्या डिपार्टमेंटाकूय चार्ज कर. वाय शुड वी बेर दॅट कॉस्ट? आर दे एक्टिंग लायक गव्हर्मेंट सर्वंट? दे आर नॉट. So this is a question I think government needs to consider. लोड सोडोवपाक ते सांगता आता पूण ती फायलूच वचपाक 3-4 महिने लागता पास ही फायलू इतली तो म्हणटा ऑनलायन केल्यार जाता म्हणून. बट आय हॅव कम अक्रॉस सम पीपल हू जस्ट कॉल मी ऑल्सो एंड मेसेज मी एंड सेड दॅट आमी अप्लाय करून कितलो तेंपूच जाला म्हणून पूण आमकांय पेनल चार्जीस जावन बील आयला म्हणून. सो हूज फॉल्ट इट इज फॉर नॉट प्रोसेसिंग. पूण तेका सर्टिफाईड गव्हर्नमेंटाचो इलेक्ट्रिशियन जाय म्हणटा. दॅट इज द प्रॉब्लम. तो पयशे फुकट करतलो काम. You have to pay him for doing that job, no? So who is going to bear this cost? So government should have done something to sensitize. आम्ही ती मागणी केल्या. Let's hope better sense prevails with this government and they do something immediately. Thank you. So through the media, I would हांव तुमकां सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक रिक्वेस्ट करूं शकता तुमची मातशी बिलां आसा पळय ती रेक्टिफाय करा. हे कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते नॉट एक्सप्लेनेबल. ना आमकां एक्सप्लेन करूंक ना आमकां सांगूंक ना. कंपेर्ड टू दीस फाटल्यान जे बरयलां म्हणटा पळय ते दे देमसेल्फ आर सेयिंग दीस इज ओल्ड. सो न्यू कितें तें आमकां बेगीन दिवचें आनी हें मातशें एक्सप्लेन करचें. सो गोंयच्या जनतेक प्लीज टेक नोट ऑफ दीस. थँक्यू. डेली जेन्ना हांव घरा पावता तुमी जेन्ना घरा पावता आनी तुमच्या मिटरा कडेन नजर मारतात आनी बील लायिल्लें आसता काळीज कलकलपाक लागता काय ना? मजा लागता.
कितलें बिल येतलें तें सांगून नजो, कित्याक तूं नॉर्मली वापरता तितलेंच वापरता, पूण तुजें बिल किद्याय कितें येता. इज दीस नॉट अ फॅक्ट? म्हजें जाल्यार तें बिल काडपाक सुद्दां भंय दिसता. आनी हें नाटक आतां फाटले कितलींशींच वर्सां चल्ल्या की हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, इट इज युजींग दीस डिपार्टमेंट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द कॉमन मॅन. 500 वर्सां पयलीं ताणें कितें म्हळें, ते ओल्ड एनालॉग मिटर आशिल्ले ते स्लो चलता म्हणून आमी डिजिटल घालता म्हणून. घाले डिजिटल, तातूंतल्यान बिलां वाडपाक लागली, आमी सोंसलीं. वी थॉट इट वॉज जेन्युइन. आतां पळयता की हे कितें तरी पेनल्टी लावंक लागल्या. दॅट पेनल्टी इज बिकॉज ऑफ सम सँक्शन लोडाच्या पेक्षा एक्सीड जालें म्हणून. आतां सँक्शन लोड कोणाक कितें खबर आशिल्लो केन्ना आमी चिंतूकूच नाशिल्ले. सांगल्या शिवाय लोकांक बिलांचेर दुप्पट आनी तिप्पट रेटीन पेनल्टी लावन आतां बील वाडोवपाक लागल्या. आनी हे बील पे करूंकूच जाय म्हणटा, नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करतले म्हणटा. आनी हाज्या फुडें स्मार्ट मिटराचो आमचो प्लॅन आसा हो. सो दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज नथींग बट बिकम एन एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट. आनी आज अशी तांची दादागिरी चल्ल्या की ते म्हणटा बील दिलें हें बेगीन भरात, विदीन 2 सायकल्स तुमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून. हांवें म्हज्या स्वताचे एक्सपिरियन्स सांगता, म्हजें दुसरें बील येवपाच्या पयलींच ह्या पयलींच्या बेसिसाचेरूच म्हजें डिस्कनेक्ट करपाक आयिल्लें. आनी हांवें ताका विचारलें, म्हजें दुसरें बील येवंक ना मरे, तुवें कशें धाडलें? ना, चीफ इंजिनियरान धाडला म्हणलो लिस्ट तुमकां खंयचे खंयचे डिस्कनेक्ट करपाचें. म्हणजे ते म्हाकाच टार्गेट करताले काय कितें तें हांव नकळो. पूण हो सीई जो आसा पळय न्ही, ही हॅज बिकम चीफ एक्सटॉर्शन इंजिनियर. फक्त एक्सटॉर्शन करपाचें चल्लां हां. आनी आमी हाजो निशेध करता. तुमी मुद्दम चिंतात, आज पेट्रोलाचे रेट वाडल्या, गॅसाचो रेट वाडत चल्ला. आनी अशा परिस्थितीन वेन अनएम्प्लॉयमेंट इज द हायेस्ट, लोकांचे इन्कम सारकें ना, अशा परिस्थितीन तुमी लायटीच्या बिलाच्या थ्रू सामान्य मनशाक तुमी एक्सटॉर्शन करतात. देर इज अ बेटर वे टू डू दीस. तुमी पळयलां की बाकीच्या सरकारान जशें दिल्लीक आनी पंजाबाक आसा, देर दे आर गिवींग फ्री इलेक्ट्रिसिटी. वाय? एक सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवंक शकता आनी एक सरकार इलेक्ट्रिसिटीच्या नामाचेर टेररिझम करता. हे कितें चल्लां? सो वी कंडेम दीस. आनी आमी ह्या सरकारा कडेन डिमांड करता की हे बेगीनच्या बेगीन बंद करात. कॉमन मॅन शुड नॉट सफर. सर, नवो मिनिस्टर येयल्ल्याक जाता, सुदीन येयल्ल्याक जाला. सी, लास्टाक भारतीय जनता पार्टीचे म्हळ्यार सामान्य मनशाक ताचे रगत चोखून खावपाचें फक्त हें षडयंत्र. डेफिनेटली हो जो मिनिस्टर आसा हो एक्सपिरियन्स आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट. जशें एकदां बीजेपीच्या सीएमानूच म्हणिल्लें, ही हॅज बीन गिवन ऑल लुक्रेटीव पोर्टफोलियोज. तुमकां याद आसतली, लुक्रेटीव पोर्टफोलियोज म्हळ्यार तो खंयचोय पोर्टफोलियो लुक्रेटीव करपाक सामको माहेर आसा. त्या खातीर जशें सांगलें, पयलीं डिजिटल मिटर घाले, मागीर आतां पेनल्टी लायता, फुडें स्मार्ट मिटर, ताच्या मागीर हे आमचें डिस्ट्रिब्युशन काडून अडानीक दितले. सो दीस इज ऑल दॅट बीजेपी. तेणें स्टेटमेंट केल्लो सुदिनान घालतना की ही इज नॉट